प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आयज आमी परब समारंभ भोवतावती खेरीत दोबाजीक परब आनी परब म्हटल्यार जेजूच्या भोव पवित्र कोडी रोगताची दोबाजीक परब. त्याच बरोबर आयचो विशय आमी उगडास आमकांच करुया. आमचो विशय आयज आमकां सांगता उदीक करून गरजेवंत सवें गरज आसलेलें सवें आमी बागयोन आंतोनी भाशेन उदार जावंक आमकां उगडास करता. दोनूय विशय मिसळ करून आयचो नियाळ आमी करुया. मोगाच्या बाबा भयणीनो, आयच्या खेरीत पयल्या वाचपान आमकां उगडास केला. इजिप्त गांवांत आसलोले इस्रायल पोरजेक मोइजेस जेन्ना बासायल्ल्या देसान देवाच्या उतरा प्रमाणे व्हरूंक वतालो तेन्ना ही पोरजां गुणगुणटाली. आनी कितें म्हणून गुणगुणटाली? म्हणटाली, आमकां इजिप्ताक बरें मांस खावंक मेवतालें, तूं आमकां कितें दिताय? आमकां थंयचो उगडास येता, आमकां बरें बरें जेवण खाण मेवतालें थंयसर, आमकां हांगासर तूं बुकेन वडवडायताय. केन्ना आमी पावतलीं बासायल्ल्या देसान? अशी म्हणून गुणगुणूंक लागली इस्रायल पोरजां. आनी तेन्ना मोइजेस देवा लागीं प्रार्थना करता आनी म्हणटा, सायबा, तुवें सांगलाय म्हाका हे पोरजेक बासायल्ल्या देसान व्हरूंक, हांव वता, तुजें काम हांव कोत्ता, पूण आतां हें कितें? केन्ना पावतलीं बासायल्ल्या देसान? पावोन हांव. आनी तेन्ना पोरजां गुणगुणटा, निराशी जाता, सांडलोली कशी जाता. तेन्ना मोइजेस कितें कोत्ता तें आमी जाणाव. मोइजेस कितें कोत्ता ती खबर आयच्या पयल्या वाचपान आमकां मेवल्या. मोइजेस देवा लागीं मागता आनी देव ताका स्वर्गार थावन माना धाडटा. माना म्हटल्यार कितें काय? धवें फूल कितें तरी तांकां वयर थावन मळबार थावन देंवलोलें तांकां मेवता. आनी ती पोरजां म्हणटा, हें आनी कितें? हें आमी केन्ना पळोवंक ना. हें आनी कसलें अजाप देंवन येता स्वर्गार थावन? धवेंच आमच्या पुर्वजांनी केन्नाय खावंक ना आनी आमी केन्नाय पळोवंक ना. हें आनी असलें अजाप कसलें? आनी तेन्ना ही पोरजां माना देवान दिल्लो खातात आनी ताच्या पोटाची भूक निवता, भागता. तेच भाशेन आमी जाणाव, मोइजेस जेन्ना खोडपार बोडी मारता तेन्ना कितें घसघशीत भायर सरता? उदक. ती खबर आमी आयकून जाणाव. आमी तर खोडपार 10 पासून बोडयो मारल्यो जाल्यार उदक येतलें? ना येवचें. पूण मोइजेस मारता आनी उदक घसघशीत व्हांवता. कित्याक? देवान ताका म्हटलें, खोडपार उदक मार, बोडी मार. आनी तेन्ना ह्या खोडपांतल्यान घसघशीत रगत वता. म्हणटकूच गॉड वर्क्स थ्रू इम्पॉसिबिलिटीज. जें कितें घडोना आनी जें आमच्या जिवितांत केन्ना जावचें ना अशें आमकां दिसता, थंयसर देव भितर सरता, इंटरवीन जाता आनी आपणाचें खेरीत पवित्र आसणें दाखयता. आनी हेंच कितें मोगाच्या बाबा भयणीनो, आयच्या विशयाचो सेवा धर्माचो सार. आनी तो म्हटल्यार देव आमचे मदें जियेता. आनी खेरीत भाशेन आयची ही परब आमकां उगडास करता जेजूच्या कुडी रोगताची, जेजूच्या मांसा रोगताची दोबाजीक परब. म्हटल्यार कितें काय? जशे परी मोइजेस इस्रायल पोरजेच्या आकांताक पावलो, ती गरजेवंत जालेली पोरजां, तांकां गरज आसलेली बेजीक नेसेसिटी, तांच्या पोटाची भूक म्हटल्यार तान म्हटल्यार आमकां द बेजीक नेसेसिटीज. तेन्ना तूं रोजार पासून कर म्हणून सांगल्यार आमचे कडेन जावचें ना. कित्याक? पोटाक पयली भूक लागली. आमी ताका लागून म्हणटा, पयलीं पोटोबा मागीर विठोबा हें म्हणटात कोंकणीन. केन्नाय आमी आयकलां आसत वा ना आसत. पयलीं पोटोबा आनी मागीर विठोबा म्हटल्यार कितें? पयलें बेजीक नेसेसिटी, पोटाची भूक आनी तान, आनी मागीर देव. सारकें. आनी हेंच कितें मोइजेसान हे इस्रायल पुरजेचें मानून घेतलें, ओळखून घेतलें आनी गरजेवंतांक ताणें आदार दिलो. होच आयचो विशय. गरजेवंतांक आदार दिवप म्हळ्यार ही सगळीं इस्रायल पोरजां, तांकां मोर देन स्पिरिच्युअल फूड तांकां जाय हें पोटाची भूक मारपाक आनी तान भागोवपाक. हें मोइजेस तांकां फावो करता. पूण जें कितें आयच्या शुभ वर्तमानांत आयकलां, इट्स नॉट अबावट आमच्या पोटाची भूक, फिजिकल थर्स्ट. हें जावन आसा आमच्या ओतम्याचें पोसण. आनी ओतम्याचें पोसण म्हटल्यार कितें? जेजू म्हणटा,
हांव तुमकां दिता तें तुमी खायशात आनी पियेशात जाल्यार तुमकां सासणाचें जिवीत मेवतलें. आनी त्या पासत आयची परब, आयच्या विशयाचो दुसरो वांटो आनी तो म्हटल्यार जेजूच्या कुडी रक्ताची दोबाजीक परब आचो. आनी त्या पासत मोगाच्या भावा भयणीनो, हें पवित्र सभेन आमकां केरीत हें उतर दिलां, ताची सोजमणी आयज आमी घेवया. गोडेक आमी ह्या पयलीं गोडेक तें केन्नाय आयकोलां जायत वो आयकोंक ना जायत. आनी तें उतर कसलें? ट्रान्सबस्टन्सिएशन हें तें उतर. आनी ट्रान्सबस्टन्सिएशन म्हटल्यार कितें काय? मिसाचे भेटेन जे आमी ऑफर्टरी काडटा, उंडो आनी दाकाचो सोरो. तो मिसाचे पयलीं आमी तर टेस्ट करून पळयलो जाल्यार इट इज जस्ट द सेम. आनी मिसाचे उपरांत जेन्ना आमकां कोमन्यांव आमकां दितात तेन्ना पाद्री, वो जेन्ना आमकां केन्नाय बुडोवन कोमन्यांव आसता, पयलोच भुरग्यांचो कोमन्यांव, क्रिस्म आसता, वो काजार आसता, तेन्ना आमकां सुभाग्य आमी ओदीक आमकां दोनूय वद्दान आमकां बुडोवन मेवता. क्रिस्ताची कूड आनी रगतूय आमकां मेवता. तेन्ना पासून ताचो टेस्ट बिफोर द मास एंड आफ्टर द मास इट इज जस्ट द सेम. इट डजंट चेंज. ताचें अपियरन्स पळोवपाक तो सारकोच आसा तसोच मिसाचे पयलीं आनी मिसा उपरांत पासून इट इज जस्ट द सेम. डजंट चेंज एनीथींग पळोवपाक. आनी त्या पासून आमी म्हणटा इट इज कॉल्ड ट्रान्सबस्टन्सिएशन. द सबस्टन्स ऑफ द thing, whatever the bread and wine कितें आहा तो remains as it is, but the very essence of the substance changes into the body and blood of Christ. Or difference. आणि होच डिफरन्स जेन्ना पयलेच पावटी कोमन्यांव घेवपाक भुरगीं शिकतात तेन्ना आमचे मोतीन तांच्या काळजांत आमी हें रिगयता. कितें तें? की तुमी शेवतात तो बेश्टो चालतो उंडो न्हय, पूण तुमी शेवतल्यात तो जावन आसा जेजूचें मांस आनी जेजूचें रगत. मोगाचें बाबा भयणीनो, जायते दुबाव आमचे मोतीन येवं येतात. खऱ्यांनीच काय भितर जेजू आहा? इज इट द रियल प्रेझन्स ऑफ क्रायस्ट? खऱ्यांनीच ऑर डावट? जायते फावटी मनशाच्या काळजान मोतीन उप्रासला, दुबाव आयल्यात. आनी त्या पासत जायतीं युकरिस्टीक मिरेकल्स जेजू आमकां करून दाखयता आनी म्हणूंक सोदता की हांव खरेंच तुमचे मोदेकात आसा. मोगाच्या बाबा भयणीनो, जेजू आमची गरज मारून घेता. आमी गरजेक सांपडल्या. कित्याक? ह्या संवसारान आमी जियेता आसतना जेजूक आमी वळखूंक आमी पावना. आमी घुस्पता ह्या संवसाराच्या राटींनी, घुस्पा गोंदळाक पावता. तेन्ना आमी गरजेवंत. आनी आमी गरजेवंत देखून जेजू आमची ओळख जशे परी मोइजेस इस्रायल परजेची गरज मानून घेता. तांकां बूक आनी तान नेवपाक तांकां स्वर्गांतान माना मागून घेता, देव तांकां दिता. तेच भाशेन जेजू आपली कूड आनी आपलें रगत आमकां दिता आनी म्हणटा. कितें म्हणटा? तो म्हणना घेयात आनी खायात हो उंडो, घेयात आनी पियात हो दाकाचो सोरो. जेजू तें म्हणना. पूण जेजू म्हणटा घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड, घेयात आनी पियात हें म्हजें रगत. दीस इज द डिफरन्स. मोगाच्या बाबा भयणीनो, मानल्यार देव, नाजाल्यार फातर. मानल्यार देव, नाजाल्यार फातर. केन्ना केन्नाय आमचें जिवीत असलेंच. देव तर खऱ्यांनीच भितर आहा म्हणून तूं मानताय, स्वत मानताय जाल्यार तुजो भावार्थ. नाजाल्यार तुका तें जस्ट लायक अ रिच्युअल करूंक जाय म्हणून केलें आनी मिसाक वचोंक जाय म्हणून गेलो. म्हणटकूच बदलणी भितर जिविताची कांयच आसूं ना. मोगाच्या बाबा भयणीनो, हें उतर ट्रान्सबस्टन्सिएशन आमकां आदार दिवंक, आमकां सोजमूंक द वेरी मिस्टरी ऑफ बिहायंड दीस. आनी तें कितें काय? ह्या उंड्यान आनी सोऱ्यान आसा तो जेजू क्रिस्त. मोगाच्या बाबा भयणीनो, म्हाका उगडास येता आमी गरजेवंतांक म्हणटा आसतना आमच्या शेजाऱ्याक, आमचे सोर भोंवतणी आसा आनी जियेता तो सगलो आमचो पेलो. आमचो पेलो आमी कोण म्हणटा? आमच्या घरा फाटल्यान फुडल्यान कोण आहा तितलींच आमचो पेलो. पूण आमचो पेलो इज मोर दॅन दॅट. म्हाका उगडास येता आनी धाकटीं भुरगीं आहलीं तेन्ना सायकल आहलेली आनी तेन्ना कायनेटीक म्हटल्यार सारकें व्हडलें अजाप. आतां कायनेटीक आमकां कोण चुकोन दिसती पडत. कायनेटीक कॅरे 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 करून वयता पळय ती कायनेटीक. आमकां कितेंय तरी बाजारांतलें हाडपाक जाय जाल्यार आमी कितें करताले हांव? शेजाऱ्याक आहा तांगेर वचून मागोन तांची कायनेटीक हाडटाले हांव
घरा कडेन सायकल आसलेली पूण मामीन एक दीस भयणीक धाडलें चल गो मातशें हांव तेंचें कायनेटीक हाड आनी भयण गेली दारार मारलें तांगेर शेजाऱ्याक आनी भयण येता तें पयलें शेजाऱ्यान येता दारा कडेन पावला आं शुअर कायनेटीकूच मागोंक येयल्या आसतलीं म्हणटकूच ताणें धाकटुल्या भुरग्याक भायर धाडलें आनी म्हटलें ताका सांग घरान कोण ना म्हणून भुरगीं कितलीं हुशार तीं आमी जाणां भुरग्यान सांगलें मामीन सांगलां कोण ना म्हणून घरान सोजमलें तुमकां न्हू म्हणटकूच ल्हान भुरग्याचो स्वभाव कितें सांगता तें आयकता आनी म्हणटा आनी कोत्ता आनी सांगोना तें पासून कोत्ता म्हणटकूच भुरग्याक कितें सांगपाचें आनी कितें सांगपाचें न्हू तें नकळो मोगोच्या भाव भयणीनो सादें सोंपेपणान ताणें सांगून सोडलें आमचे घरा भोंवतणी जायते फावटी आमची अशकोच भावा भयणी आहात जाका खऱ्यांनीच गरज आहा आनी ताका आमचो आदार आमी दिवपाची गरजूय आहा सबार फावटी आमकां बोल्सांतलें काडून दिवपाक नाका आनी त्या पासून आमचें दिवप पासून जालें जाल्यार कितलें इल्लें चिमटी भर देवाक आमी कितलें दिता ताचेर आयज विचार करुया गरजेवंतांक आदार पवित्र सोबेचें एक मन म्हटल्यार कितें मिसाक आमी येता तेन्ना ऑफरींग जें आमी कितें घालता इजमॉल जें आमी कितें घालता तें जावन आसता गरजेवंतांक आदार कितलें आमी घालता काय आमी जाणा आदल्या कोरारान खरीत भाशेन ही समजणी आसलेली 1/10 ऑफ युअर इनकम तुवें देवाक काडून दिवंक जाय टायथ म्हणटात ताका आनी 100 रुपयाचो सपोज बेश्टो एग्जाम्पल घेतलो 1/10 म्हटल्यार कितले 1 रुपया 10 रुपया न्हू 10 रुपया 100 रुपयाचो 1/10 म्हटल्यार 10 रुपया 100 रुपयाचो 1/10 10 रुपया म्हणटकूच आमी चिंतुया बाबा आमी तर वर्साक ओ म्हयन्याक आमी कितलें जोडटा ताचो 1/10 आमी देवाक गरजेवंतांक ओ इगोर्जेन आमी कलेक्शन फॉर द पोर ओ कोणूय गरजेवंतांक आमी तर आवट एंड आवट दिता जाल्यार पासून ओ आमी इगोर्जे कडल्यांतल्यान दिता पासून जाल्यार कितले आमी दिता इज इट जस्ट 1% ऑर इज 1/10 आमकां आयज इंट्रोस्पेक्ट जावपाक त्या पासून हें जावंक जाय गरजेवंतां सवें आमचें मन गरजेवंतां सवें आमचें मन म्हटल्यार नॉट ओन्ली फायनान्स पयशे दिवप पूण जावपाक जाय आमचो वेळ पासून आयज काल आमच्या घरान वेळ ना आमकां आमी सगल्यान भायल्यान आवट एंड आवट सगल्यांक कोत्ता पूण घरा कोणें आमकां वेळ ना म्हणटात केन्ना केन्ना आवय बापूय सोशल वर्क करपाक आमचीं भुरगीं फर्स्ट क्लास भायल्यान कोणानूय फोन मारलो पावलो येता येयलो गेलो घरान मातशें कितें हाड रे आनी कर रे म्हटल्यार ना जावचें ना म्हणटकूच गरजेवंतांक आदार पावप भायर तूं सगळी सोशल सर्वीस घडये कोत्ताय घरान वाडलेलो तरणाटी व्हडलीं धाकटीं कोणूय जावं पूण घरानूय तुजी जाणटी माय आहा शामाय आहा शापाय आहा भुरगीं कोण आहात तांचे सगळो कितलो हुस्को आहा म्हणटकूच तांची गरज तुवें पावयल्याय ओ ना होय प्रश्न आयज आमकां उगडास करूं आनी तिसरे सुवातेर आमकांच आमी केन्ना केन्ना जिवितांतलीं सांडोलीं मनशां कशीं आमी जियेता आमीच नकोय आमी खंय पावल्या चलता चलत आहा जिवीत खंय पावलां खबर ना म्हणटकूच आमचीच गरज आमी सुजमून घेवपाक जाय बाबा आमचें जिवीत देवा ओद्दांतल्यान वसत आहा सारकें वो संवसारा ओद्दांतल्यान आमी जिवीत आमचें पिड्यार करीत आहा हो क्वेश्चन आमी आमकां विचारूंक गरज म्हणजे अदीक करून गरजेवंतां सवें आमच्या कुटुंबा सवें आनी आमचेच सवें ही दिशा आमी उगडास करूंक गरज म्हणटकूच सोंपयता आसतना आयज आमकांच उगडास करुया जेजूची कूड आनी जेजूची रगत ही दोबाजीक परब आमी समोर वता आसतना जेजूचेर आमी खरो भावार्थ आमी सांबाळूंक आनी जे मिसाचे भेटेन जें कितें घडटा जेजू आपल्याकूच यादनिकाच्या हातांतल्यान आमकां आपली कूड आनी रगत दिता जें ताणें केलें निमाण्या जेवणार आपल्या शिसांक दिलें आनी म्हटलें घेयात खायात ही म्हजी कूड आनी हें म्हजें रगत ह्या मिसाचे भेटेर आमचो खरो भावार्थ आमी सांबाळूंक आनी गरजेवंतां सवें आमी अदीक हुस्को आमी दवरूंक हे मिसाचे भेटेन देवाचो आदार आमकां मागुया.